हरफडे उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुख्य दुबावीत गौरव आणि सौरव लुथराक न्यायालयात हजर केल्या उपरांत न्यायालयान त्या दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायली. हरफडे क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत दोगांय लुथरा भावांनी भारतांतल्यान पळ काडून थायलंडाक रवाना जाल्ले. पुलिसांनी वट्ट 11 दिसांनी तांकां ताब्यांत घेतले. फाटल्या सप्तका हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ताच्या उपरांत क्लबाचे धनी गौरव आणि सौरव लुथरा थायलंडाक तांच्यांनी पळ काडिल्ली. हणजूण पुलीस तांच्या मागार आशिल्ले. हणजूण पुलिसांनी बँकॉक पुलिसाच्या मजतीन त्या दोगांकूय अटक केले, ताब्यांत घेतले आणि तांकां मंगळारा दिल्ली हाडले. उपरांत दिल्लीच्यान तांकां परतून गोंयांत हाडले. तांकां 2 दिसांचो ट्रान्झीट रिमांड दिल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी गौरव आणि सौरव लुथराक निमणे गोंयांत हाडले. बुधवारी सकाळी 11 वरांचेर ते मोपा विमानतळाचेर दाखल जाल्ले. तांकां सध्या 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायला. हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन हे क्लब चलोवपी धनी हांच्या कडल्यान ह्या धन्यां कडल्यान दर म्हयन्याक 25 लाख रुपया लाच मेळटाली असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान केला. उजा लागून जे 25 जाणांक मरण आयले ताका फक्त सरकारूच जापसालदार आसा अशी सणसणीत टिका आणि आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान केला. गोंयांत 73वी घटना दुरुस्ती आणि पंचायती राज्याच्या अंमलबजावणे विशीं सरकारान केंद्र सरकारा कडेन फट उलयला असो आरोप लेगीत ह्या वेळार दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीसान केलो. हडफडे बर्ज बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजा लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. हे क्लब चलोवपा खातीर हे धनी दर म्हयन्याक 25 लाख रुपया लाच दिताले असो सणसणीत आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान केलो. ताका लागून हे 25 जाणांक मरण आयले ताका जबाबदार सरकारूच आसा अशी खर टिका आनी आरोप ताणें केलो. वाळपय वाठारांत एक धक्कादायक घडणूक घडली. 41 वर्साच्या बायलेचें अपहरण करून तिका रानांत व्हेलें आनी तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचें उक्ताडार आयला. मेयल्या म्हायती प्रमाण दुबावितान ह्या बायलेक रानांत व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची ही घडणूक आसा. अत्यंत दुर्दैवी घडणूक. ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद केलो. ह्या प्रकरणात दुबाविताक अटक केल्या. तसोच हाचो फुडलो तपास चालू आसा. वाळपय वाठारांतली ही गजाल 41 वर्साच्या एका बायलेचें अपहरण आनी तिका अपहरण करून रानांत व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक वाळपय वाठारांत घडिल्ली आसा. ह्या दुबाविताक पुलिसांनी अटक केली. तेचेर फुडली चवकशी चालू आसा. वाळपय पुलीस स्टेशनांत हो गुन्यांव नोंद केला. 41 वर्साच्या ह्या वाळपय वाठारांतल्या एका बायलेक रानांत व्हरून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक वाळपय वाठारांत घडली. दिवचले नानोड्या वाठारांत उमेश कांदोळकर हाच्या घराक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान घरांतलें सामान जें आसा तें लासून गेलें. उजो लागिल्ल्यान 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर बेगिनांतले बेगीन धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान व्हड जिवीतहानी टळ्ळी. दिवचल नानोड्या वाठारांत उमेश कांदोळकर ह्यांच्या ह्या घराक उजो लागलो. सुमार 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण ह्या घर धन्याक जालेलें आसा. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान ही व्हडली जिवीतहानी आनी अनर्थ टळ्ळो. घरांतलें सगळें सामान जें आसा तें लासून गोबर जालें. उजो लागिल्ल्यान 10 लाखाच्या परस चड लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर धांव मारली आनी हो उजो जो आसा तो पालोवपाचो यत्न चालू केलो. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान व्हड जिवीतहानी टळ्ळी. घडणुकीची म्हायती मेळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी घडणुकीची पळोवणी केली. आमी युती करपाचो खूब यत्न केलो, मात अशा समजुती खातीर गटांची मान्यताय गरजेची आशिल्ली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत कांय जाग्यां विशीं आरजीपीचे फुडारी नाराज आशिल्ले. आमी तांकां संपर्क करपाचो यत्न केलो पूण तांणी जाप दिवंक ना. पक्षाच्या अध्यक्षान जबाबदारेन विधानां करप गरजेचें. तशेंच आरजीपी स्वता युतींतल्यान भायर सरला अशें गोंय काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेन सांगलें. आप आनी आरजीपी मतां फोडपा खातीर भाजपाक मजत करता असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. आमी युती विशीं गंभीर आशिल्ले, मात्र आरजीपी स्वता जावन भायर सरली. आरजीपी आनी आप पक्ष जे आसा ते भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर मजत करता. तांची बी टीम आशिल्ल्याचे आरोप ह्या वेळार काँग्रेसीन केले.
विरोधी पक्षांचेर आरोप करच्या परस काँग्रेसीन स्वताच्या पक्षाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज आसा अशें म्हणीत आप पक्षाचे गोंय मुखेली अमित पालेकरान काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केल्ले आरोप भायर आयले. ज्या सुवातेर आमी आमचे उमेदवार रिंगणार देवयला त्या सुवातेर आमचो प्रचार नेटान चालू आसा अशें ह्या वेळार अमित पालेकरान सांगले. ॲडव्होकेट अमित पालेकरान काँग्रेसीच्या अमित पाटकराक प्रत्युत्तर दिले. विरोधी पक्षांचेर आरोप करच्या परस काँग्रेसीन स्वताच्या पक्षात जे कितें चल्लां ताचेर लक्ष केंद्रीत करचें, स्वताच्या पक्षाचेर लक्ष केंद्रीत करपाची गरज काँग्रेसीक आसा अशें म्हणीत आम आदमी पक्षाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान काँग्रेसीचेर खर टिका केली. काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान केल्ले आरोप लेगीत ॲडव्होकेट अमित पालेकरान भायर आयले. आमी आमचे उमेदवार रिंगणात देवयला अशे सुवातेर आमचो प्रचार नेटान चालू आसा अशें ताणें सांगलें. गोंयांत सद्या कितें घडटा ताचो नेम ना. गोंयच्या पुलीस कर्मचाऱ्यांकूच IAS अधिकाऱ्याची कार आडयल्ल्यान पुलीस अधीक्षकान कर्मचाऱ्याक उठाबोश्यो करपाक लायिल्ल्याची ही घडणूक CCTV कॅमेरात कैद जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओल्ड गोवा पुलीस आनी बटालियन पुलिसांची सांताक्रूज वाठारांत नाकाबंदी करताले. त्याच वेळार पणजेच्या दिकेन वचपी BR नोंदणी क्रमांकाची कार पुलिसांनी तपासणे खातीर आडयली. कार फुडें घेवन ड्रायव्हराक गाडयेचे परवाने दाखोवपाक सांगिल्ल्यान ताणें आपूण IAS अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून वळखपत्र दाखोवन फुडें गेलो. मात कांय मिनटांनीच तो अधिकारी त्याच सुवातेर परत आयलो. उपरांत ताणें गाडयेची डिक्की उक्ती करून भितरलें सामान रस्त्यार उडयलें आनी पुलीस कर्मचाऱ्याक तपासणी करात अशें आवाहन केल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केलो. फुडें संबंदीत IAS अधिकाऱ्याक एका वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्याक संपर्क साधून ह्या घडणुकीचे विशीं कागाळ केली. ह्या कागाळीची चवकशी करपाची जबाबदारी पुलीस अधीक्षक हरिश्चंद्र मडकयकार हांचे कडेन दिली. उजो पॉलिटी दळाचो अग्निसुरक्षे विशींचो परवानो नाशिल्ल्यान आनी बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान अशा नेमांचें उल्लंघन करपी बार्देशांतलीं 3 आस्थापनां सील केल्यात. वरिश्ठ नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला क्लारा सालूद आनी मयान ह्या 3 क्लबांचेर कारवाय जालेली आसा. आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागल्या उपरांत 25 जाणांचे मरण आयले उपरांत प्रशासनान ही खर पावलां उबारिल्ली आसा. ताका लागून वेगवेगळ्या वाठारांतलीं क्लबां हांची तपासणी सध्या चालू केलेली आसा प्रशासनान. उजो पालोवपी दळाचे अग्निसुरक्षे विशींचो परवानो नाशिल्ल्यान आनी बांदकामा खातीर गरजेची स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी नाशिल्ल्यान अशा नेमांचें उल्लंघन करपी क्लबांचेर कारवाय जालेली आसा. ही आस्थापना सील केली. वरिश्ठ नागरी सेवेच्या अधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला क्लारा सालूद आनी मयान ह्या 3 क्लबांचेर कारवाय केल्या. दाबोळे वेल्स जंक्शनाचेर गॅस पायपलायनीक गळती लागली आनी ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. घंटा आसतना ही पायप जी आसा गॅसाचे ताका गळटी लागली. ह्या घडणुकेची म्हायती उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळ घटनास्थळाचेर पावले. तांच्यांनी ही परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. ताज्जें नुस्तें व्हड प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेव्हार कसो कोंकण रेल्वे स्टेशना वयले जाता हें गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेरांतल्यान दाखयल्लो. ही पार्सलां कितलींशींच वरां स्टेशनाच्या भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांतले बर्फाचें उदक सगळे कडेन वतालें, गळटालें आनी त्या वाठारांत घाण पसरताली. ताका लागून लोकांच्या भलायके कडेन हो धोको निर्माण जाल्लो. त्या उपरांत संबंदितान दखल घेत हें नुस्तें लोकांनी खावपा सारकें नाशिल्ल्याचें दिसून आयलें खरें, पूण आजून मेरेन थंय नुस्त्याचो वेव्हार तसोच चलत आशिल्ल्यान आनी कितलो तेंप हो भलायके कडेन खेळ चलतलो असो प्रश्न उप्रासता.
गोयच्या INS संसद नौदळात MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॅड्रन INS 335चो आस्पाव जालो, जाची तयारी वास्कोत व्हडा दबाज्यान चालू आशिल्ली. हे हेलिकॉप्टर अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिनात तयार केला, जाची अत्याधुनिक हत्यारां सेन्सर्स हे भारतीय नौदळाक आनीक घटमूट करपाक मजत जातली. हे हेलिकॉप्टर सगळ्या तरेच्या हमल्यांमदीं दुस्मानाक टक्कर दिवपाची तांक दवरता आनी दुस्मानाक टक्कर दिवपा खातीर हे हेलिकॉप्टर सक्षम आसा. गोयच्या INS संसद नौदळात MH-60R हेलिकॉप्टर स्क्वॅड्रन INS 335चो आस्पाव जालो, जाची तयारी वास्कोत व्हडा दबाज्यांत चालू आशिल्ली. हे हेलिकॉप्टर अमेरिकन कंपनीन तयार केल्लें आसा. लॉकहीड मार्टिनात हे अमेरिकेच्या कंपनीन तयार केला, जाची अत्याधुनिक हत्यारां सेन्सर्स हे भारतीय नौदळाक आनीक घटमूट करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक इथिओपियाचो सर्वोच्च पुरस्कार इथिओपियाच्या महान सन्मानांतल्यान सन्मानीत केलेलो आसा. इथिओपियाच्या दौऱ्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसात. सायन्स म्युझियमाच्या त्या दौऱ्यार आशिल्ले. थंयचे प्रधानमंत्री अबे अहमद अली उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 डिसेंबराक इथिओपियाच्या दौऱ्याचेर पावले. ह्या वेळार इथिओपियाच्या विज्ञान संग्रहालयांत ते पावले. तांच्यांनी तो विज्ञान संग्रहालयाचो दौरो केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशांच्या दौऱ्याचेर सध्या आसा, जातूंत जॉर्डन, इथिओपिया आनी ओमान ह्या देशांचो आस्पाव आसा. ह्याच प्रसंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथिओपिया हांगासर पावले. थंय तांचें औपचारीक स्वागत जालें. दिल्ली NCR ह्या वाठारांनी प्रदुशणाचो स्तर जो आसा तो दिसान दीस वायट श्रेणीत पावत आसा. सध्या ही आमी जी चित्रां पळयता ती दिल्ली NCR वाठारांतली. IGI एअरपोर्टच्या वातावरणांत हे सध्या वायू प्रदूषण जे आसा ते सामके पातळिल्ले आसा. दिल्ली एअरपोर्टा वयल्यान ही जी आमी दृश्यां पळयता ती एअरपोर्ट वाठारांतली, जंय प्रदुशणाचो स्तर सामको वायट श्रेणीच्या सकयल पाविल्लो आसा. AQI सामको खराब श्रेणीत आसा. दिल्ली एअरपोर्टा वयली ही कांय दृश्यां आसात. रातच्या वेळार प्रदूषण सामकें उणें जाता. त्याच बरोबर थंडी लेगीत दिल्ली कडकड्याची पडिल्ली आसा. थंडेचे दाट धुके आनी दुसऱ्या वटेन प्रदूषण अशा स्थितीचो सध्या दिल्लीकारांक सामनो करचो पडटा, अशी ही दृश्यां आमकां दिल्लीच्या एअरपोर्टाच्या भायल्यान दिश्टी पडटा. डिसेंबराच्या निमण्या सप्तकांत थंडीचो प्रभाव जो आसा तो सामको चरम स्थितीचेर पाविल्लो आसा. उत्तर प्रदेश हांगा लेगीत सध्या कडाक्याची थंडी पडिल्ली आसा. उत्तर भारतांत चडशा वाठारांनी सध्या थंडेचे ल्हार पातळिल्ले आसा. आमी ही जी चित्रां पळयतात ती कानपूर ह्या वाठारांतली, जंय थंडेचे ल्हार सामके पातळिल्ले आसा. थंडेचो मारो सध्या लोकांक थंय सोंसचो पडटा. कानपूर हांगासरली ही आमी चित्रां पळयतात. उत्तर प्रदेशाच्या कानपूर हांगासर थंडी सामकी तेंगशेर पाविल्ल्याचें कळटा. हांगासरले लोक शेकोटी पेटोवन ह्या तापमानाचो, ह्या थंडीचो मारो जो आसा ताचेर उणाव हाडपाक यत्न करतात. ह्या थंडेक लागून जनजीवन विस्कळीत जालेलें आसा. उत्तर प्रदेशांतली कानपूर हांगासरली ही आमी चित्रां पळयतात. दिल्ली हांगासर दाट धुके रातच्या वेळार पडिल्ले दिश्टी पडटा. दिल्ली हांगासर AQI जो आसा तो 360च्या सकयल गेलेलो आसा. हो 360चो सकयलो आंकडो म्हणजे AQI जो सामको वायट श्रेणीत आसा. दिल्लीच्या ITC वाठारांतलो हो व्हिडिओ जो आमी सध्या पळयतात, जंय स्मॉगाचे एक सगळें वातावरण, स्मॉग म्हटल्यार धुल्लाचें प्रदूषण सध्या कशें पसरिल्लें आसा तें पळोवपाक मेळटा. CPCB आनी सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या म्हणण्या प्रमाण दिल्लीतलो AQI आनी एअर क्वॉलिटी इंडेक्स जो आसा तो 360चेर आसा, जो सामको गंभीर श्रेणीत आसा. ताका लागून दिल्लीकारांनी हुस्को उक्तायल्लो आसा.
उत्तर भारतात चडशा वाठारांनी थंडी सामकी कडक जाल्लेली पळोवपाक मेळटा. हरियाणात हांगासर जाल्यार सामकी दाट थंडी, सकाळचे हे दाट धुके पसरिल्ले सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा. ह्या दाट धुक्यान जर येरादारी करतलो जाल्यार सुद्दां आडमेळी येवपाची शक्यताय तांकां उप्राशिल्ली आसा. मुख्य रस्त्यांचेर किंवा हायवेंचेर प्रवास करतल्यांक बरेच त्रास जाणवपाक लागला की सकाळच्या वेळार हे दाट धुके हरियाणा हांगासर पसरिल्ले आसा ते पळोवपाक मेळटा. येरादारी करपाक त्रास जाता आनी थंडेचे ल्हार ह्या हरियाणा हांगासर पसरिल्ले पळोवपाक मेळटा. अंबाला हांगासर सामको दाट धुक्यांचो एक थर सद्या ह्या हायवेंचेर पसरिल्लो आसा. ताका लागून वाहन चालकांक सामकी कठिनायांचो सामनो करचो पडटा. हरियाणा सोबतूच पंजाब लेगीत हांगासर सद्या दिसान दीस थंडी वाडत आसा. थंडेचो सामनो करपा खातीर गांवांतले किंवा गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जे आसात ते शेकोटी पेटोवन आसरा घेता. ही जर दृश्यां पळयत जाल्यार हायवेंतली कांयच धुके दाट पसरिल्ल्या कारणात समोरचे दिसपाक कठिनाई कशी जावपाक शकता हे सारकें हांगासर कळून येता. पंजाब, हरियाणा ह्या वाठारांत अशे दाट धुके पसरिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बरोच त्रास जाणवता. रातच्या वेळार शेकोटी पेटोवन ह्या गांवच्या लोकांक रात काडची पडटा. अशा तरेची थंडी जी आसा, कुलकुल्याची थंडी ह्या उत्तर भारतांतल्या कांय राज्यांनी पडिल्ली सद्या पळोवपाक मेळटा. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा अशी कांय राज्यांची आमी तुमकां ही थंडी दाखयली, जातूंत थंडी कशा प्रकारे प्रभावी जालेली आसा हे स्पश्ट पळोवपाक मेळटा. उत्तर भारतांतले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ही राज्यां जाल्या उपरांत सद्या मुंबय लेगीत स्थिती जी आसा ती प्रदुशणाचो स्तर मुंबयत सुद्दां वाडिल्ल्याचो पळोवपाक मेळटा. मुंबयत लेगीत हवा प्रदूषण जे आसा ते सामकें बाबत दर्जाचे जाल्ले पळोवपाक मेळटा. पळोवपाक गेल्यार मुंबय सुद्दां सद्या थंडी जी आसा ती बऱ्या प्रमाणात पडिल्ली आसा. दाट धुके सकाळच्या फुडें मुंबयत दिश्टी पडटा जाल्यार दुसरे कडेन प्रदुशणाचो मारो लेगीत मुंबयकारांक सद्या जाणवपाक लागला. ताका लागून मुंबयचे हवेचे हालात जे आसा ते बिगडिल्ल्या स्थितीत आसा. देशाच्यो कांय मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज ज्यो आसा त्या सिटींनी प्रदूषण जे आसा ते दिसान दीस वाडत आसा. मुंबय, बृहन्न मुंबय ही लेगीत तातूंतलीच एक नगरी जी सद्या हवेच्या प्रदूषणांत गिरक्यात सापडिल्ली आसा. आग्रा हांगासर दाट धुके पसरिल्ल्यान ताज महल जो आसा तो अंधूक दिसपाक लागिल्लो आसा. सद्या आग्रा हांगासर जे पर्यटक ताज महालाक भेट दितात तेन्ना तांकां अशा तरेचे दृश्य धुकट ताज महल सद्या पळोवपाक मेळटा. एके वाटेन दाट थंडी, ताका लागून सद्या पर्यटनाचो उणाव लेगीत सद्या थंय दिश्टी पडपाक लागिल्लो आसा. मात्र कांय लोक जे आसात ते थंडेच्या दिसांनी प्रवास करपाक पसंती दितात. त्या लोकांची उपस्थिती सद्या हांगासर दिसून येता. मात्र हे दाट धुके सद्या लोकांची परेशानी जावन राविल्ली आसा. ह्या ताज महालाचो जर दृश्य पळयतले जाल्यार थंय दाट ल्हार सद्या पसरिल्ले आसा. लिओनेल मेसी भारताच्या दौऱ्याचेर पावलो. जेन्ना तांच्यांनी कोलकाता हांगासर लिओनेल मेसीच्या भव्य पुतळ्याची जेन्ना उक्तावण केल्या उपरांत तांच्यांनी अनंत अंबानींचे जे वनतारा आसा थंय तांच्यांनी भेट दिली. ही खासा भेट आशिल्ली. लिओनेल मेसी हाणें कशा तरेन अनंत अंबानीन वनतारा सांबाळिल्ले आसा, थंय जनावरांचे संवर्धन करपा खातीर कशा तरेन अनंत अंबानीन किंवा वनतारा हांचें योगदान कशा तरेन आसा हाचो ताणें प्रत्यक्ष अनुभव घेतलो. मुंबय लेगीत ते पाविल्ले. मुंबय उपरांत ते वनतारा हांगासर तांच्यांनी भेट दिली. तेंचें स्वागत जें आसा तें पारंपारीक हिंदू रिती रिवाजान केलेलें आसा. तातूंत तांच्यांनी वांटोय घेतलो. अनंत अंबानी आनी अंबानी कुटुंबान तेंचें स्वागत जें आसा तें हिंदू धर्माच्या
परंपरे प्रमाण केले. वास्कोच्या भाजयेच्या मार्केटात रस्त्याचेर विक्रेत्यांनी केल्ले अतिक्रमण पालिकेन काडून उडयले. ही दृश्यां जी पळयतात ते अतिक्रमण काडटा आसतनाची आमकां पळोवपाक मेळटा. पालिकेन हे अतिक्रमण काडून उडयले वास्को मार्केटांतले भाजयेच्या दुकानांतले आनी त्याच बरोबर धवी लायन तांकां मारून दिली. तांच्यो भाजयेच्यो ट्रे ज्यो आसता त्यो त्या धव्या लायनीच्या भितरूच दवरा अशें तांकां ह्या विक्रेत्यांक निर्देश दिले MMCन. तशेंच जर कोणी नेम मोडले जाल्यार तांचेर खर कारवाय करतले असो इशारो किंवा अशी ताकीद मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान ह्या विक्रेत्यांक दिलेली आसा. भाजयेच्या मार्केटाची पळोवणी केल्या उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो गिरीश बोरकार. तांच्यानी निर्देश दिलेले आसा की ह्या विक्रेत्यांक एक धवी लायन मारून दिलेली आसा. त्या धवे लायनीच्या रेशी भितूनच तेंच्यांनी कितें ते आपले वेव्हार करचे. गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक आशिल्ली पूण वेंचणुकेक 15 मिनटां आसतना वेंचणूक फुडें धुकल्ली अशी अधिसुचोवणी आयली आनी त्या उपरांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे वांगडी तशेंच NSUIचे वांगडी बरेच चाळवले. तांच्यांनी विद्यापीठाच्या भायर आंदोलन केलें. उमेदवारी अर्ज दाखल केली. अर्जांची छाननी जाली तशेंच अर्ज फाटीं घेवपाची लेगीत प्रक्रिया जाली पूण 15 मिनटां आसतना वेंचणूक रद्द केल्ल्यान बरोच बोवाळ पडलो. गोंय विद्यापीठान घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात वचून आव्हान दितले अशी शिटकावणी NSUIचो अध्यक्ष नौशाद चौधरीन दिली. पुराय देशात साक्षरतेच्या मळार गोंय साक्षरतेच्या मळाचेर गोंय पहिल्या क्रमांकाचेर पाविल्लें आसा. 2023 ते 2024 गोंयचो साक्षरता दर 93.60% आशिल्लो मात सध्या तो 99.72%चेर पाविल्ल्यान साक्षरतेच्या बाबतींत गोंयान देशात पयले स्थान मेळिल्लें आसा. केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी हाणें लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती फुडें आयली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण 2022 ते 27 ह्या काळात पुराय देशात निरक्षर लोकांमदी साक्षरताय वाडोवपा खातीर सगळ्या राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशात न्यू इंडिया लिटरसी प्रोग्राम येवजण सुरू केल्या. ह्या येवजणे खाला 15 आणि 15 वर्सांच्या वयर जाणी शिक्षण घेवन तांकां साक्षर करतात. खंयचेय राज्य वा केंद्रशासित प्रदेश पुराय साक्षर जाहीर करतले जाल्यार 95% वा ताचे परस चड साक्षरता दर मेळोवप गरजेचें आसा. गोंय विधानसभेचे शिंयाळी अधिवेशन 12 जानेवारी सावन सुरू जातले. गोंयचे राज्यपाल भुसापती अशोक गजपती राजू हाणें गोंय विधानसभेचे 8वें अधिवेशन आपयलां. देखून 12 ते 16 जानेवारी अशे 5 दीस हे शिंयाळी अधिवेशन चलतले. ह्या विशीं परिपत्रक जारी केलां. राज्यपालांच्या अभिभाशणांत अधिवेशनाची सुरवात जातली. अंदू थंडी बरीच पडला. गोंयांत लेगीत थंडी बरीच पडिल्ली आसा. जेन्ना थंडी बरीच पडटा तेन्ना जी काजी आंबे अशा फणस अशी जी पिकावळी आसता तेंचेर बरो चवर येता आनी हे उत्पादनूय बरें मेळटा. सध्या थंड वातावरण आंबे आनी काजींच्या पिकावळी खातीर बरें आसा. कितल्याशाच वाठारांनी आंब्याक तशेंच काजींकूय येता चवर आयिल्लो दिश्टी पडटा. देखून अंदू मार्च एप्रील ह्या म्हयन्यांत आंब्याची आवक जातली अशी म्हायती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिल्या. तशेंच थंड पडटा आसतना बरोबर दव पडलो जाल्यार काजींच्या तशेंच आंब्याच्या पिका खातीर ते हानिकारक थारतले असो भंयूय तांणी उक्तायल्लो आसा.